विसवा उपरांत तुमकां येवकार. म्हापशा गणेशपुरी हावसिंग बोर्डात चिल्ड्रन्स पार्क बांदतात. निकतोच ताचो बुन्यादी फातर बसयलो. हावसिंग बोर्ड नितळ दवरपा खातीर बऱ्यो मुळाव्यो सुविधा दितले अशें गृहनिर्माण मंडळ मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगलें. वयर सावन उत्तर गोंय दिसता असो एक टॉवर त्या पार्कांत आसतलो. म्हापशा गणेशपुरीन आशिल्ल्या हावसिंग बोर्डान सरकार 20 लाख मोडून भुरग्यांक खेळपा खातीर चिल्ड्रन्स पार्क बांदता. थळावो आमदार फ्रांसीस डिसूजा आनी गृहनिर्माण मंडळ मंत्री निळकंठ हळर्णकारान निकतोच ताचो बुन्यादी फातर बसयलो. हावसिंग बोर्डान अशे जायते प्रकल्प उबारपाचे आसात अशें हळर्णकारान सांगलें. Which we are promising to the people that housing board we will be giving a clean and good infrastructure, good amenities. So this is the one way we have started and I hope we will do. चिल्ड्रन्स पार्कान पुराय उत्तर गोंय पळोवंक मेळटा असो एक टावर आसतलो अशें फ्रांसीस डिसूजा म्हणटा. And one viewpoint is that this whole area is open. Whole of North Goa is open from here. So from that place you can have a nice view of whole of North Goa. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. आता पळोवया खेळा मळावल्यो खबरो. सत्तावन्नाव्यो नॅशनल शालांत गेम्स आयतारा सांजे सोंपल्यो. गोंयच्या खेळगड्यांनी सर्तींतले चडशा खेळांनी पेजाद कामगिरी केली. नेहरू स्टेडियमाचेर जाल्ले अंडर-19 फुटबॉल मॅचींत गोंयान ओरिसाक 5-0 गोलांनी मारले. फुटबॉल फायनली उपरांत जाल्ले समारोप सुवाळ्याक दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन मुखेल सोयरो म्हूण आशिल्लो. फुटबॉलाचे फायनलींत गोंयान ओरिसाचेर 5 गोल मारून पेजाद जैत जोडलें. शॉर्ट पासिंग गेम करून गोंय पंगडान सुरवाती सावन सोंपसर मॅचीचेर शेक दवरलो. ग्लेन मार्टिन्सान 2 गोल जाल्यार जॅस्ली फेर्नांडीस, माविन बॉर्जीस आनी फिल्स्टर परेरान दरेकी 1 गोल मारलो. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन, खेळा सचिव तहंग तग्गू, पद्मश्री महाबली सतपाल, खेळा आनी युवा वेव्हार खात्याची संचालक डॉ सुजान डिसूजा समारोप सुवाळ्याक आशिल्लीं. समारोप सुवाळ्याक एक सांस्कृतीक कार्यावळय जाली. मानेस्तांनी वेगवेगळ्या खेळांत जैतिवंत थारिल्ल्या खेळगड्यांक इनामां भेटयलीं. भारतीय स्कूल गेम्स महासंघाच्या नेमा प्रमाण गेम्सांचो बावटो देंवोवन सर्तीचो औपचारीक समारोप केलो. किया जाएगा डॉक्टर सुजान डिसूजा के पास अगले नेशनल to declare the 57th National School Games closed. I declare the 57th National Games, football, squash, martial arts, sepak, takraw, tug of war, swimming and diving, and water polo championship 2011-12 closed. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. गोंयची महाराष्ट्रा बरोबर जाल्ली पयली रणजी मॅच वैभव नायकान आपलो पयलो शेकडो मारून गाजयली. मात मॅच डिक्लेअर करपाचे कॅप्टन स्वप्नील अस्नोडकाराच्या वादग्रस्त निर्णयाक लागून वैभवाच्या सेंच्युरीचें म्हत्व तितलें कळ्ळें ना. वैभव आपले सेंच्युरीचेर खोशी आसा. ताजे शेकड्या बरोबर रॉबिन डिसोजा आनी गणेशराज नार्वेकारान घेतिल्ल्यो दरेकी 5 विकेटी हे मॅचीचें आनीक एक खाशेलेंपण. 18 बाउंड्री मारून 428 बॉलांनी वैभवान नॉट आउट 165 रन काडले. गोंयचे बॅटिंगेचो किल्लो ताणें एके वटेन सांबाळ्ळो. Vaibhav, what can we say? What a knock. Yeah, thank you, Nikhil. An amazing innings. You were there for a very long time. You carried your bat right through the entire innings. Could you describe the way the pitch was behaving? Because second day, initially a lot of wickets fell. How did you manage to survive? Yeah, there was a lot of pressure scoring. We were chasing 443, so it's right from ball 1, the pressure was there. And I feel we batted very well. When we were 65 for 5, me and Saurabh, we had a very good partnership. And after that, me and Amit Yadav and then Robin, we stabilized the innings and we got a partnership going and we did very well. Sheru coming in at number 11, that
speaks quite good of the Goan team because he otherwise bats quite high for Al Fatah. So somewhere down the line, you believed you could have got past that mark of 443 and got into the lead? Yeah, we believed in ourselves right from even when we were 65 for 5 and even when Sheru was batting, and I believed if we could have been there for one more session, we could have easily got the target. रणजीचे हे पयले मॅचीत बॉलिंगेतय कांय उमेद हाडपा सारकेल्यो गजाली घडल्यो. मिडियम पेस बॉलर रॉबिन डिसूजान ताचे कारकिर्दीत पयलेच फावट एका मॅचीत 5 विकेटी उबारल्यो. दुसरे वटेन लेग स्पिनर गणेशराज नार्वेकारान ताच्या रणजी डेब्यू मॅचीत दुसऱ्या इनिंगेत 5 विकेटी काडल्यो. हाचे पयलीं एकदांच नाशिकचो अविनाश आवरेन ताच्या पयल्या रणजी मॅचीत अश्योच 5 विकेटी काडल्यात. पणजेच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. आनी इतल्यान हे खबराचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.